आनी वरपणाचें जिवीत जियेता तेन्ना आमी विसोत्ता एकामेकाचो मोग करूंक, खुशालकायेचें जिवीत जिवंक. पवित्र स्नाना वरवीं जोन एकल्याक एक आपोवणें दिलां देवाचो मोग करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक. आनी हें केलें जाल्यार आमी खुशालकायेची क्रिस्तांव जावंक पावतलीं. वील बी एबल टू बी जॉयफूल क्रिश्चियन्स. आमकां सगल्यांक एक आपोवणें दिलां खुशालकायेची क्रिस्तांव जावंक, टू बी जॉयफूल क्रिश्चियन्स. आनी जेन्ना आमी खुशालकायेन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक आमी आमचो मोग आमी दाखयता. पयले सुवातेर देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितान अणभवूंक जाय. देवाचें उतर वाचून, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून देवाचो मोग आमी आमच्याच जिवितान अणभवूंक जाय आनी तोच अणभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी दुसऱ्या सुवातेर व्हडपणान न्हय पूण बरेपणांत आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय. आमच्या जिवितांत वा आमच्या संवसारांत जायतें बरेपण आसा. वी नीड टू रियलायज एंड रेकग्नायज. जायतें बरेपण आसा, दुसऱ्यांच्या जिवितानूय जायतें बरेपण आसा, तर आमी तें रेकग्नायज करूंक दुसऱ्यांचो मोग आमी करूंक जाय. आनी अशेंच पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, संवसारांत जायतें बरेपण आसा पूण आमी तें वळखूंक जाय. आनी जेन्ना आमी वळखना तेन्ना आमी वायट रस्त्यार आमी सांपडटा. We need to recognize the immense goodness present in our world, lest we'll be tempted to think ourselves overwhelmed by evil and violence.